नमस्कार. दोनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. सांतिस्तेय घडणुकीतल्या वासुदेव भंडारीचो सोद अजून लागून आशिल्ल्या कारणान सर्च ऑपरेशन दुसऱ्या दिसा सुरूच. ओल्ड गोवा पुलीस न्हयदेगेर ताका सोदतात जाल्यार कोस्टल पुलीस पणजे वटेन सोद घेतात अशें कळटा. तशेंच मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चल्याची फामील आयज गोंयांत पावतली. सांतिस्तेव जो काल इन्सिडंट जालो तेजी आयज एक अपडेट आसा अशी की जो मिसिंग चलो आशिल्लो तेजी जर तो बुडला जाल्यार तेजी बॉडी सोदप सद्या चालू आसा. ओल्ड गोवा जे पुलीस आसा ते जे न्हयदेगेर जी झुडपां आसा थंय तेजी बॉडी सोदप चालू आसा. तशेंच जे कोस्टल आसा ते जे फेरी पॉयंट आसा सांतिस्तेव फेरी पॉयंट ते पणजे वटेन ते जे बॉडी आसा तेजो शोध घेता. ह्या इन्सिडंट्सान खुबशे प्रश्न उपरासपाक लागल्या. ते अशे की जर ते चली म्हणटा की चलोय जर गाडयेच्यान भायर आयिल्लो जाल्यार तो चलो गेलो तरी खंय, तो एक तर बुडलो काय थंयसर लोक म्हणटा खूब मगरां आसा काय ताका मगरांनी व्हेलो. तिसरे लोक अशेंय म्हणटा की जर चलो जर मेळना, चल्याची बॉडी मेळना काय तो पेंवन खंय तरी वयर सरलो काय, अशे वेगवेगळे प्रश्न ह्या इन्सिडंट्सा मागीर उपरासपाक लागल्या. तातूंत एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता तो असो की येदो व्हडलो इन्सिडंट जावन काल चलयेच्या घरची हांगासर पावली. चलयेची आवय काल रोखडीच गोंयांत पावली, पूण जो चलो मिसींग आसा त्या चल्याच्या फामिलींतलो कोणूच आजून गोंयांत पावना काय कसो, हो एक मोठो प्रश्न उपरासपाक लागला. फोंड्या केळबाय कुर्टी लायटीचो शॉक मारून गोवो सोंपलो. रातच्या वेळार तवशाच्या मळ्यात खावंक आयिल्ले कडेन हाय टेन्शन लायव्ह वायरीक तेंकलो म्हूण मळेकार उलोवन दाखयतात. सकाळी तवशी काडपाक गेल्ल्या शेतकारांचे नजरेक अपकिर्त दिसले उपरांत राना खात्याच्या कानार घाले. प्रकार कितें तो तपास चल्ला. तवशी घेवन येयलो बाजारांत डायरेक्ट भितर दवरपाक आयलो. भितर दवरपाक आयलो बरोबर कितें जालें, मागीर लक्ष म्हाजें हेजेर गेलें. हांव ती काडली दवरली आनी असो पळय हे सायडीन घुंवलो तेन्ना म्हाका हें दिश्टी पडलो. सकाळी आयज पळयलो आतां सकाळीं सातांक मागीर ताका सांगपाक गेलो अशें म्हणलें जालां. तूं हांगाच बसता तवशी घेवन? हांगाच बसता. म्हणल्यार आतां हें सांगाय पार तितलो ना न्ही, चोडो कितें जाल्यार फोंडेच्यान वचपाचो. कळ्ळें. आनी म्हागेलो मळेकार कितें थोडें सांगलें म्हणटा म्हाका दवरता न्ही, म्हणटा कितें आतां म्हाका तें बरें पडटा. ती सायड आमी मारलेली, आमी हेल्प केल्लो. येते मार पंचायती काय लक्ष घालना कोण सांगू तेंगे. म्हणजे आतां आमी कितें करता तितल्या येती सगळीं झाडां आमी उडयलेली हे सायडीच्यान. तुमीच क्लीन करून घेता? तुमीच क्लीन करता? दार करची पडना आमचेर पळय लायटी आमी हात लागता कितें जाता कळ्ळें. ते मारतात ना न्ही, म्हणून कितें जाता हें जाता प्रॉब्लेम खंय येता. आमी त्या जुप्प वायर तुटली जावं वायरी बडी तेकली जाल्यार आमी हात लावंक शकता. तो आमकां रिस्क आसता. तुमचें नांव? पण हांगेर हें तुमगेलें हें आसा म्हणलें आमचो मळो आसा न्ही. हय मळ्यान भितर सरपाक येयला आमकां हें दिसता. ना पण ही गेट बंद आसता न्ही तुमगेली? बंद आशिल्ली गेट. आनी असो खंयच्यान येयलो म्हणटा तूं? आनी लायटी वायर कितें आंगार पडली तेज्या? तें मात खबर ना, पूण लायट घुस पडलेली आसा ताका. पण लायटी शॉकान मेलो तो. सिटीजन्स फॉर सोंसोड्याच्या वांगड्यांनी मडगांव नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याक निवेदन दिला. सोंसोड्यावेल्या कोयराचे दिसपट्टे व्यवस्थापना खातीर हे निवेदन जारी केलां अशें सिटीजन्स फॉर सोंसोड्याचो सचिव रॉक मास्केरेनस सांगता. With photographic evidence attached to this memorandum to the chief officer, and we have also informed our advocates who are representing us in the High Court on this matter. We are going to file contempt petition. If it is required, then we'll have to do that, because the municipality does not seem to be adhering to the status report which they have submitted to the High Court. What have you stated in this memorandum to the municipality? I will give this copy to you. You can go and see that. This is with regards to non-operational of baling machines. Glacier tanks are being overflowing. Non-compliance of the status report. This is a health hazard and environmental impact issue today. Shredding machine are तेंकडे? Pardon? Shredding machine? Shredding machine है कहा, but shredding machine is being not optimized, or there are no people working. Because think what the rash गायलो हा ती दोंगोरीस गायलो हा तो झाडांचो थचोवपा वचत जाल्यार तो थिंग दोंगर जालो हाय. I will share you the footage. You can show it. It's not being working.
चोवपा वचत जाल्यार मुगे भाशी ते एक शेडिंग मशीन आहा थिंग 4 देखो मशीन आहा जाल्यार ते बेगीन काबार जावपाना. दिस इज द स्टेटस एज ऑन नाव. हणजूण पिटबुलाच्या हल्ल्यात सोपिल्ल्या भुरग्याचे आवयक बापायन केल्ल्या वक्तव्याचेर तिडक. बापायन खंय मिडियाक चुकीचो स्टेटमेंट दिला. भुरगो 7 वर्सांचो, बापायन म्हळां 9. बापायक भुरग्याची धड पिरायूय खबर ना. फुडल्या जल्मात त्या भुरग्याक बरी फामील मेळू आवय मागता. म्हाका आनी कोणाचोच आदार नासलो. म्हाका आशा आसली म्हाका 4 पयशे गावतले, चेड्याक आनी कितें एक्स्ट्रा कितें करूंक शकतलें, एक सेविंग करूंक शकतलें, कितें तरी दितलें म्हणून हांवें हें काम घेतलें. म्हाका आनी कोणाचोच आदार ना, कांयच ना. उलोवंक सगळीं हा, बट म्हाका कोणाचेर रुपया दिवंक ना. म्हाज्या चेड्याक आतां स्कूल स्टार्ट जावन आतां 3 म्हयने जाले. कोणें बाबा एक पेन्सील घे, रबर घे, एक युनिफॉर्म सुद्दां घे म्हणल्यार म्हाका कोणें दिवंक ना. हांवें काम करूंक जाय आसलें, हांवें सांगूंक जाय आसलें. हांव म्हाजी कितें आसा पळय न्हू, म्हाजी उतरां कितें न्हू प्रुडंटाच्या थ्रू तुमच्या पावयता. कित्याक हांव जाणा तेणेन म्हाज्या बद्दल कितें सांगलां कितें ना तें. सो म्हाजी सायड तुमकां जाणून घेवंक जाय म्हणून हांवें हें सांगलां. बापूय तर सामको आसलो, बापूय तर भुरग्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळी घेतलेली जाल्यार म्हाका इतले त्रास आनी म्हाजो भुरगो वयचो नासलो. म्हाजो भुरगो कसो गेलो कितें गेलो हांव जाणा. आतां इतलेंच मागता देवान ताका बरी शांती दिवची, खंय तरी दुसऱ्या जन्मान हाडूनी बट बरे फॅमिलीन हाडूनी. हांव इतलेंच मागता ताका बरी फॅमिली गावल्यार पुरो म्हाज्या चेड्याक. फोंड्या कदंब बस स्टँडार वतल्या रस्त्याची दशा सगळ्याक फोणकुला. 2 व्हिलरीन वतल्यांक जिवाची धाकधूक. सरकार वेंचणूक तेंकली काय रस्तो करता, वेंचणूक जाली काय कोण लक्ष घालिना. फोंडेकार विटल्यात. सरकारान लक्ष घालून खंय रस्तो एकदाचो जाग्यार घालचो. ह्या फोंडेचे सिटीजन म्हणून आनी तसोच रोड सेफ्टीचो एक एक्टिविस्ट म्हणून जावं बरो वावरपी म्हणून गोवा रोड सेफ्टी ऑथॉरिटी ह्या विशयाचेर आमी वेळोवेळार सरकाराक जागीत असतात की सरकाराक म्हणटा की आमचे पोथोल फ्री रस्ते दियात म्हणून. रस्ते करता आसतना ते अशा टायमार करात की जे उरचे अशा टायमार. पूण आमी कालांतरान पळयता की न्ही की जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना 2 म्हयने पयलीं खंय तरी ताचो काळ्या डामराचो खर लायतात आनी ते इलेक्शनान वोटींग जालें की ते रिजल्ट आयलो की ताजे उपरांत 2 म्हयन्यान ते परत वतात. ताजे विशयाक सरकाराक बऱ्यापैकी खबर आसा, ताजेर ऑथॉरिटीज आसा की ते रस्ते हे तांच्यांनी ऑक्टोबर ते ऑक्टोबरांत नोव्हेंबरांत सुरू करचे आनी सादारणशे मे लागच्या पयलीं काम सोंपपाक जाय. बारीक जे लोक आसात स्कुटर घेवन नाल्यार 2 व्हिलरवाले 5 व्हिलरवाले आसात बारीक गाडी व्हरना तांकां ते परत खोणांनी पडून ते त्रासान पडटा, एक्सिडेंटूय जातात, 5-5 मोठ्या गाडयो ब्रेकडावन जातात. पूण पावस आयलो, पावसान सगळे ते तेंच्यांनी पयलींचे रस्ते आशिल्ले ते सगळे दाखोवन दवरले की आमी अरून दाखोवन दिलो की फक्त थंय मारिल्लो म्हणून. KTC बस स्टँडाक हो जो एप्रोच रोड आसा तुम्ही पळयता आसतले कितलो हो रस्तो खराब जाल्लो आसा तो. म्हटल्यार रस्तो आशिल्लो असो दिश्टीच पडना. जे पळय खड्डे पडले ह्या रस्त्याक आनी इतले मोठे खड्डे पडल्या कारणान हांगासरल्यो ज्यो बसी आहा ज्यो पणजे ट्रॅव्हल जातात जावं स्कुलाच्यो बसी इवन कॉलेजीची भुरगीं यो वच करता ह्या वाटेन. पण हांगासर ह्या रस्त्याचेर कोणाचीच नजर ना आनी लोकांची मागणी आहा की हो रस्तो बेगोबेग रिपेर करचो म्हणून. फोंडेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. आयतारा सांजे मंगेशीत सभापती रमेश तवडकाराच्या श्रमधाम कार्यावळीची सुरवात जाली. दर एकल्यान आपल्याक जाता तितली मजत केली जाल्यार तळागाळांतल्यान दर एकल्या मेरेन पावपाक वेळ लागचो ना, सभापती उलयलो. आणि तो भाव जर आमी सबंद गोवाभर काणकोण पासून जर आमी पेडणे पर्यंत आसा न्ही आमी थारायलें जर जायत न्ही 5000 व्हॉलंटियर्स करपाक जाय न्ही फुडल्या 10 वर्सांक आसा न्ही की गोंयचो शेवटचो मनीस आसा न्ही ताचो विकास करपाक इल्लोय वेळ आमकां लागचो ना. आमी सरकार हें दितलें तें दितलें रडत रावपाचें न्ही. आमी म्हज्या गांवा खातीर हांव शिकला, हांव म्हज्या गांवा खातीर कितें करतलो म्हज्या तितलें आमी फक्त मागला कितलें आमी 1 रुपया मागला 1 रुपया मागला आनी एक आमचो श्रमधाम वॉरियरचो कन्सेप्ट कितें आसा जो मनीस आमकां वर्साक 5 दीस मिनिमम 5 दीस दिवंक शकता तो आमचो श्रमधाम वॉरियर. लक्षात आयलें? जो वर्साक 5 दीस दिवंक शकता तो श्रमधाम वॉरियर. फिजिकल काम करपाक शकता. जेचे कडेन जर फिजिकल काम करपाची ताकद ना ताजे कडेन जर पयशे दिवपाची ताकद आसा तो 5 म्हयन्याचे म्हणजे कितले 1 म्हयन्याचे आमी धरला किंवा एखाद्या लेबराचे 500 रुपया. जो मनीस जर तो 2500 दिवपाक शकता किंवा 1000 दिवन 3 दीस तो आपूण स्वता काम करूं शकता की तो आमचो वॉरियर. आनी वॉरियर म्हळ्यार कितें गोविंद सरान सांगलें कशें आसता की आमकां एखादो थी दिसभर एखादें जर
रिकामी बाटली सुद्दां व्हरून देणारो मनीस आसा जर जायत न्ही, रिकामी बाटले ताच्यांनी दिसभर थंय उबे रावपाक शकता आनी रिकामेच बाटले व्हरून दिवपाची जर कॅपेसिटी आसा जर जायत न्ही, तो आमचो अधिकार. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. भाई मावज्याक मेळिल्लो ज्ञानपीठ सन्मान हो खूब मोठो. ताणें भाशावादाचे गजालींतल्यान पयस रावचो. मगोचो फुडारी मंत्री सुदीन उलयला. मराठी कोंकणी वाद उस्तुचे परस सरकारान कोंकणीत साहित्य वाडोवंक कितें काम करचें ताचेर खंय मावज्यान उलोवचें. एक गोष्ट खरी आसा, ताका जो सन्मान मेळ्ळा खूब मोठो सन्मान. आनी जेन्ना मनशाक येदो व्हडलो सन्मान तरेच्या माध्यमांतल्यान मेळटा तेन्ना ताणें अशा गोश्टी पासून पयस रावपाक जाय अशें मराठी कोंकणी ह्या विशयाचेर उलोवचे पेक्षा कोंकणींत लिटरेचर करपा खातीर सरकारान आनी आमी ताजे बरोबर कितें काम करपाक जाय तें करपाक. मराठी ही खूब मोठी भाशा, तिका सरकाराच्या माध्यमांतल्यान व्यासपीठ जाय अशें ना. प्रत्येक मनीस जो गोंयांत आसूं गोंया भायर आसूं ते खुबशा लोक अजून मराठी मना पासून वापरतात. आनी सुद्दां म्हाका दिसता मावजो सुद्दां मराठींतल्यानूच शिकला म्हाका दिसता. कारण त्या वेळार सगळे कडेन आमचे सारके जे कोण शिकल्या मराठी शाळा गोंयमध्ये आनी त्या खातीर मराठीचेर उलयता आसतना ताणें खूब विचार करून उलोवपाक जाय केले. आनी ते विशय घेवन आमकां मुखार वचपाचें ना. लिटरेचर वाडोवपा खातीर कोंकणींत आनी कितें करपाक जाय ताणें सांगचें, हाजे म्हणून आमी आसा. कारण खंयचीय भास जर मोठी जातली तिका पायो भक्कम आसता आनी भाशेचें राजकारण करून आमकां मुखार वचपाचें. हरमला पेट्रोल पंपार शॉर्ट सर्किटान बुलेटीक उजो. गाडी पुराय लासून काबार. लोकांनी उजो पेट्टना गाडी ओडून पंपावेल्यान पयस व्हेल्ल्यान मोठे अपघात चुकले. दनपारा गजाल. पेट्रोल पंपार खंय गाडयेंत पेट्रोल भरून गाडी चालू केली तेन्नाच इंजिनांतल्यान धुंवर येवंक सोमतोच उजो. रायडर बऱ्यान साल्वार. बुलेट दिली जाल्यार घातले, पहिले तिने जीपे मारले आणि जीपे चलाना म्हणून तिने परत कार्ड मारले आणि तेका सकलसून प्लगा कडसून काय झालं खबर ना, तेजून तेका चटको घातलो. कार्ड भायर पडले स्लीप आणि तो पळालो हयसून गाडी थंय चिरेन पळालो तो आणि बुलेट पेटली. ओके. पेट्रोल पंपार काय डॅमेज जावं ना? पेट्रोल पंपार काय डॅमेज स्विच ऑन केलो ते आफ्टर बॅटरी शॉर्ट जाली आनी आग लागली. आग लागता आनी आमच्या भुरग्यांनी फायर एक्सटिंग्विशन आसले ते फोडले, सगळी पालयली. तेतून आमकां ह्या राजेश भावान मदत केली. तो येवन मागीर आपल्या शॉपार वचून धांवन येयलो, फायर एक्सटिंग्विशन घेवन तेणी मदत केली. मागीर बुलेट तेणी व्हरून साइटी गेली. शॉप में वर्क कर रहा था, इधर से आग लग रहा था, धुआं आ रहे थे. आते समय मैं भाग के आया. भाग के आने के टाइम ये गाड़ी के ऊपर आग लग गई तो मैं हमारा क्या बोलते हैं कुछ रिस्क लेके हम जाके उसको बुझाए. अच्छा. आगीन मिळून फुल काबार जाल्ले आसा, कांयच उरलेलें ना. अशें जालें की 12च्या सुमारान एक पेट्रोल घालपाक आयलो आणि त्यांनी पेट्रोल घातले आणि त्यांनी कार्ड दिले अमाउंट पे करपा खातीर. मागीर तांणी स्टार्ट मारल्या उपरांत खंय तरी बॅटरी खालच्यान स्पार्क जाले आणि आग जी आसा लागले. कसली जिवीत हानी जाल्लेली ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. दिवचले मावळिंग्या, कुडचिऱ्या आणि साल्वादोर द मुंद ग्रामसभांनी थळावे इश्यू तापले. कुडचिऱ्या ग्रामसभेत गावात कन्स्ट्रक्शन डेब्री प्रकल्प नाकाच म्हूण लोकांनी नेट धरलो. साल्वादोर द मुंद ग्रामसभेत हिल कटिंगा वेल्यान सद्याची सरपंच आणि आदलो सरपंच आणि पंचाचे वाजले. ग्रामसभा अर्द्यारूच सोंपली.
मावळिंगे कुडचिरे ग्रामसभा कोयर प्रकल्पाच्या कन्स्ट्रक्शना वयल्यान बरीच तापली. गांवकारांच्या अनुमती बगर सरकारान असले प्रकल्प हाडचे न्ही लोकांचे मत. अशा प्रकल्पांक कुडचिऱ्यात परवानो दिवचे ना म्हण ग्रामसभेत एकमतान थाराव. सप्टेंबर 2024 रोजी वन मावळिंगे कुडचिरे ग्रामपंचायतीने कुडचिरे येथे खास बोलवण्यात आलेल्या ग्रामसभेत सर्वानुमते ठराव संमत करण्यात आला की कुडचिरे गावात राज्य सरकारतर्फे कचरा निर्मूलन प्रकल्प राबविण्याचे ठरविण्यात आला असून या प्रकल्पास आजची ग्रामसभा सर्व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत विरोध करीत आहे. या विषयाचेर उलयता आसतना सरकारी जमनीचेर येवपी प्रकल्पांक विरोध करप लोकांनी बंद करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री सांगता. की स्टेटीच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटात बरे प्रोजेक्ट जे आमी इंटिरियर गांवांनी हाडपाक सोदता त्या बऱ्या प्रोजेक्टाकूय बी सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. प्रत्येक फावटी लोकांक संवय जाल्या सरकाराची जमीन दिसता ती हडप करप आनी आमी जर मातशें ते सरकाराचो कसलोय प्रोजेक्ट करप गेलो काय ताका विरोध करप ही पाड मनोवृत्तींतल्यान लोकांनी भायर येवपाची गरज आसा. आमी थारायलां आतां आमचे इंटिरियर गांवांत सुद्दां जरी सरकाराच्यो जमनी आसत जाल्यार थंयसर बरे प्रकल्प आतां हांव उलयना फुडें उरलेल्यो जमनी बी हडप करून रावत जाल्यार घरां सुद्दां डेमोली ह्यान फुडें सरकाराच्या जमनीत जर घरां बांदली जाल्यार ती डेमोलिश जातली. परत सांगू नाकात की डेमोलिश केली. मजगती साल्वादोर द मुंड जाल्ल्या ग्रामसभेत बेकायदेशीर हिल कटिंगाच्या विशया वयल्यान सद्याची सरपंच आणि आदल्या सरपंचा मदीं बरोच बोवाळ जालो आणि सरपंचा सयत 4 पंच सदस्यांनी ग्रामसभा सोडून गेल्ल्यान थळाव्या मदीं तिडक पातळ्ळ्या. हेचो करप्शन जो पंच मेंबर आसा कृष्णकांत तेची असलियत लोकां फुड्यान हाड म्हणून हांवें म्हटलें दाखय आनी लोकांकूय हांवें सांगलें की दाखयले लोक म्हणपाले दाखय. तेन्ना आमी जेन्ना दाखोवपाक गेले तेन्ना ती सरपंच उठली आणि हेचेर हात मारलो मोबायलार आणि ताका दुखयलो कितें केलें तेणें ते व्हिडिओ तुमचे आसतले ते हांव सारकें क्लियर हांवें पळोवंक पावना. हांव पळयनासतना काय ऑब्जेक्ट हें घालिना कोणाचें ते पळया कितें केलां तें तेणी. पूण हांव म्हणटा तुमच्या आंगान जर भंय ना चोरी ना पळोवनी न्ही लोकांक कित्याक तो बंद केलो तुमी. म्हणजे तुमी ह्या करप्शनान कृष्णकांता बरोबर जे बसलेली बॉडी आसा ही आसा हे सिद्ध जाता. जर करप्शनान नासले जाल्यार लोकांक ते फेस करतले आसले आनी अशें लोकांक ग्रामसभा सोडून पळचे नासले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आणि सौरभ शिरोडकार. चवथ लागीं पावली. लोक खरेदी आनी तयारेक लागलो. मुख्यमंत्र्यान सगळ्या गोंयकारांक ग्रीन चतुर्थीचो उलो मारला. गणपतीच्या मुर्ते सावन ते मखर, माटोळी आनी सजावटीचे सामान पर्यावरणाक हानिकारक आसचे ना हाची जतनाय घेवची. पर्यावरणपूरक सामान वापरचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. चवथ ही तसो स्वयंपूर्णतेचो उत्सव आणि चवथीच्या निमित्तात गोंयांत मोठो धूमधाम आणि धडाक्यात आपल्या पारंपारीक घराकडे गोंयकार चवथ मनयतात. आणि चवथ म्हटली काय पहिले 8-10 दीस तयारी सुरू जाता आणि ताज्या उपरांत 11 दिसाचो गणपती पावयसर एक मोठो उत्साहाचें वातावरण पुराय गोंयांत आसता. हो स्वयंपूर्णतेचो उत्सव हांवें मुद्दामूनच म्हणला कारण गणपती चिकण मातयेचो तो आमचो गोंयकारूच भाव तो तयार करता. पारंपारीक रित्या तो गणपती घराकडे हाडपाची आमी हाडटात. आयज काल प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती येवपाक लागल्या ते घेवं नाकात. आमी ते अवॉयड करपाक जाय. मागीर कोणूच प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती हाडचो ना. दुसरें पळोवंक वचत जाल्यार माटोळी ही रानांतली वेगवेगळी फळां फुलां हाडून खूब बऱ्या पद्दतीची माटोळी आमी सगळे जाण बांदतात. पण आतां ट्रेंड आयला प्लास्टिकची फळां फुलां ही माटोळेक बांदपाची बंद करात. कसल्याच पद्दतीचो प्लास्टिकचो वापर ह्या चवथीक जावचो न्ही हे आमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय. तिसरी गजाल आमी पळयता की चवथीक लागपी फराळ हो सगळो आमच्या घरात पारंपारीक रित्या आमच्यो सगळ्यो महिला भगिनी तयार करतात. पण आतां ट्रेंड आयिल्लो आसा तोय फराळ आमी भायल्यान हाडपाक लागल्या. पण म्हाका दिसता की आमी हो सुद्दां फराळ जो आसा पळय न्ही आपल्याच घरात तयार करतले. आनी इन केस कोणाक घाई गडबडी खातीर तयार करप शक्य ना, माटोळी रानांतल्यान हाडपा खातीरय शक्य ना जाल्यार आमच्या स्वयंपूर्ण ई बाजार आमी हाजेर हे सगळ्यो म्हणजे माटोळीच्या सामाना पासून फराळ हे सगळे स्वयंपूर्ण ई बाजार हाजेर अवेलेबल आसा. तातूंतल्यानूच सगळ्यांनी ते विकत घेवचे. बट ह्या पर्यावरणाची हानी जावची न्ही म्हणून आमी जतनाय घेवपाची गरज आसा.
बांदोडकर मेमोरियल फुटबॉल ट्रॉफी सर्तीची मंगळारा 3 तारखेक सेमीफायनल. पहिली मॅच सांजे 4 FC गोवा आड CD डिफेन्सा वाय जस्टिसिया. सांजे 7 दुसरी मॅच ओडिशा FC आड ब्रिस्बेन रोर FC. जिखता तांची फायनल शुक्रारा. भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी सध्या गोंयांत चालू आसा. गेमी ज्यो आसा त्यो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फातोर्डा हांगसर खेळिल्ल्यो वयता आनी टोटल 8 टीम हेतून पार्टिसिपेट जाल्ल्यो. 3 टीमी आशिल्ल्यो आयएसएलाच्यो टीमी आशिल्ल्यो, 2 टीमी आशिल्ल्यो ज्यो आउट ऑफ कंट्रीच्यान आपयल्ल्यो गेल्ल्यो. एक ऑस्ट्रेलियाच्या ए लिगाची टीम आशिल्ली, तशेंच एक अर्जंटिनाची टीम आशिल्ली. त्यो 2 टीमी भायल्यान आपयल्ल्यो. तशेंच 2 गोवा प्रो लिगाच्यो टीमी आशिल्ल्यो, ज्यो स्पोर्टिंग FC आनी डेम्पो FC आशिल्ले. आनी एक जी आशिल्ली ती आय लिगाची टीम आशिल्ली ती चर्चिल FC. खूब गेमी जाल्यो. स्टार्टींग फॉर्मेट आशिल्लें तें लीग फॉर्मेट आशिल्लें आनी तें लीग फॉर्मेट काबार जावन जे सेमीफायनलीक टीमी पावल्यो आसा त्यो म्हणल्यार FC गोवा, ओडिशा FC पावल्ली आसा. तशेंच दोनूय टीमी ज्यो ऑस्ट्रेलियाच्यान येयल्ली तशीच जी अर्जंटिनाच्यान टीम येयल्ली, दोनूय टीमी सेमीफायनलीक पावल्ल्यो आसा. दोनूय सेमीफायनल सप्टेंबर 3 तारीख जातल्यो. फर्स्ट सेमीफायनल जातली ती म्हणल्यार FC गोवा वर्सेस डिफेन्सिया वाय जस्टिसिया, ती 4 जातली फातोर्डा स्टेडियमाची. सेकंड सेमीफायनल आसा ती जातली म्हणल्यार ओडिशा FC वर्सेस ब्रिस्बेन रोर FC सिटी यांचे मदीं जातली. खूब गेमी जाल्यो पूण थंय एकूच कमी दिसली ती म्हणल्यार तशें लोक नाशिल्लो, क्रावड येयल्लो नाशिल्लो पळोवपाक. लोकांक अपील करता की लोकांनी मुद्दाम येवन गेमी पळोवच्यो, कित्याक 4 टीमी बरी आसा. 2 टीमी आसा जी एक गोंयची टीम आसा, दुसरी आसा ती ओडिशा FC. दोनूय ISL टीमी आसा आनी ज्यो बाकीच्यो 2 टीमी आसा त्यो जावन आसा एक अर्जंटिना टीम आसा आनी दुसरी आसा ती ऑस्ट्रेलियाची टीम आसा. सो मुद्दाम एक बरो फुटबॉल पळोवपाक लोकांनी फातोर्डा स्टेडियमाचेर 3 तारखेक येवचें. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.